काही इन्फ्लुएन्सर्स व्ह्यूज मिळवपा खातीर खंयच्या लेवलीचेर वचपाक शकतात हे तुम्ही चिंतपाकूय शकनात। गोंय हे पर्यटन राज्य आशिल्ल्या कारणान खूबशे इन्फ्लुएन्सर्स गोंया येवन व्हिडिओ काढून ते सोशल मिडियाचेर अपलोड करतात। काही दिसां भितर हे व्हिडिओ खूप खपतात आणि तांकां भरपूर प्रसिद्धी मेळटा। पूण हे इन्फ्लुएन्सर्स व्हिडिओन सांगतात त्यो सगळ्योच गजाली खऱ्यो असतात काय कितें? कांय गजाली चुकीच्योय आसूं येतात। गोंयचे बाबतींत खूबशे फावट अशें जाला। कितलेशेच फावटी गोंय सरकाराक कांय जाणांक कायदेशीर नोटीसी काडच्यो पडल्यो। आतांय तशेंच जाल्ले दिश्टी पडटा। गोंयच्या फामाद मोपा विमानतळा विशीं एका इन्फ्लुएन्सरान एक व्हिडिओ काडिल्लो। ह्या व्हिडिओन तो मोपा विमानतळाचेर भुताटकी आशिल्ल्याचें सांगता। ताच्याकूय फुडें वचून तो सांगता की दर बुधवारा मोपा विमानतळाचो रनवे आपुणूच खचता खंय। अशें कित्याक जाता ताचे फाटलें कारणूय तो सांगता। विमानतळ बांदला ते सुवातेर पयलीं मसणभूंय आशिल्ली खंय, ताका लागून भुताटकी जावप स्वाभावीक आशिल्ल्याचें तो म्हणटा। आतां विमानतळ बांदता म्हणटकीर ही भुताटकी शांत करपाक जाय, ताका लागून हे सुवातेर एका जोडप्याची बळी दिल्ल्याचो दावोय तो आपल्या व्हिडिओन करता। ताकाच लागून मोपा विमानतळाचेर भुताटकी आशिल्ल्याचो दावो हो इन्फ्लुएन्सर आपल्या व्हिडिओन करता। आतां हे कितले खरे आनी कितले फट ते देवाकूच खबर, मात ह्या व्हिडिओक लागून गोंयचें नांव राष्ट्रीय पावंड्यार बदनाम जालें इतलें मात खरें। आता मोपा विमानतळा विशीं व्हिडिओ करपाचें प्रकरण ह्या दिल्लीच्या युट्यूबराच्या बरेच आंगलट आयिल्ल्याचें दिसून येता। मोपा पुलिशेन ताका दिल्ली वचून अटक केल्या। हे विशीं फुडलो तपास सुरू आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।